नमस्कार. गोवा टुडेत राधिका कामत सातोस्कराचे येवकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. नगरगाव श्रवण बर्वे खुनाचे केसीत श्रवणाचो बापूय आनी भावाक अटक. तिगांनी गळो ओंदून खून केल्ल्याचो दुबाव. श्रवण खंय बापायक पिट्टालो. वाळपय पुलिसेंत आसात केशी. बसीच्या धनियान दोनूय फामिलीक लुकसाण भरपाय दिवची वा व्हडा संख्येन जमाव करून पाडीच्यान वचपी बसी आडायतले. 16 तारखेक जाल्ल्या अपघाता उपरांत लोकांची शिटकावणी. चर्चिल ब्रदर्स जाले आय लीगाचे चॅम्पियन. फुडल्या वर्साच्या ISLांत जाले प्रमोशन. इंडियेक फुटबॉल वर्ल्ड कपांत पळोवपाचे चर्चिल आलेमावाचे स्वप्न. नयबाग पेडणेच्या भगवान उत्तम कासकार म्हणटा त्या तरणाट्याक शिर्डीक वतना सातारा अपघातात मरण. वाडदिसा निमतान देवदर्शनाक वतालो शिर्डी. वाटेक अपकीर्त. कंप्युटर गिन्यान सक्तीचे आशिल्ल्या सरकारी पदाक 6 म्हयन्याचो डिप्लोमा गरजेचो. 1 नोव्हेंबरा सावन नेम लागू. म्हापसा सबयार्डांत रायपनिंग चेंबर घालपाची फळां विक्रेत्यांची मागणी. DPR तयार करून अप्रुव्हला खातीर धाडला. आदलो अध्यक्ष अमेय नाटेकाराची म्हायती. आनी मुखेल इगर्जींनी मध्यानराती पास्कांची मिसां. गोंयांत ईस्टर मोठ्या भक्तिभावान आनी उमेदीन मनयलो. गुड फ्रायडे खुर्सार चढयल्ल्या येशूचे पुनर्जीवन. नगरगाव श्रवण बर्वे खून प्रकरणात बापूय देविदास आनी भाव उदयाक पुलिसांनी अटक केल्या. आतां मेरेन तिगांक अटक. तिगांयनी गळो ओंदून खून केल्ल्याचो पुलिसांक दुबाव. श्रवण खंय बापायक पिट्टालो. ताणें आदीं पुलिसेंत तश्यो कागाळी केल्ल्यो. श्रवणाक पुलिसांनी अटकय केल्ली म्हण SP अक्षत कौशलाची म्हायती. नगरगाव श्रवण बर्वे खून प्रकरणात बापूय देविदास आणि भाव उदयाक पोलिसांनी अटक केल्या. मजगती आदी अटक केल्ल्या वासुदेवाक 10 दीस पुलीस कस्टडी दिल्या. तिगांनी गळो आंदून खून केल्ल्याचो पुलिसांक दुबाव. पोस्टमॉर्टमात गळो आंदून मरण आयिल्ल्याचे स्पष्ट जाल्ले. The absence of struggle marks indicated the deceased likely knew the assailants. The post-mortem report confirmed that death had happened by manual compression of upper neck. We also were able to gauge that the rope around the neck had been put to probably distract the course of investigation. Later, during the interrogation, Vasudev confessed that 2 additional persons who had participated in the act. He identified them as Devidas Barve and one Uday Barve, who we later discovered was the father of the deceased and the brother of the elder brother of the deceased. According to Vasudev's statement, Devidas Barve had approached him on April 13th and hatched the conspiracy. It is worth mentioning that the crime records of Valpoy police station has revealed that previously on multiple occasions complaints had been filed by Devidas against his deceased son. In these complaints, Devidas had accused his son of assaulting him. We have thus far found 5 non-cognizable complaints registered in Valpoy police station, where the complainant is the father and the accused is the deceased son. Based on his complaint, previously Shravan had also been arrested. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळेकार. अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघाच्या अपील्स कमिटीन शेनवारा आदेश दिल्या उपरांत 2024-25 आय लीग फुटबॉल सर्तीत सगळ्यात चड गुण मेळिल्ल्या चर्चिल ब्रदर्साक जैतिवंत म्हण घोषीत केले. ह्या घोषणे उपरांत 2025-26 वर्साच्या ISLांत चर्चिल ब्रदर्साक संद मेळटली. फुटबॉल वर्ल्ड कपांत भारताक वांटेकार जातना पळोवप हें म्हजें सपन, चर्चिल आलेमा उलयलो.
2024-25च्या आय लीग फुटबॉल सर्तीत चर्चिल ब्रदर्स जैतिवंत थारिल्ल्यान 2025-26 वर्साच्या ISLांत चर्चिल ब्रदर्साक संद मेळटली. ह्या जैता उपरांत फुटबॉल वर्ल्ड कपांत इंडियेक वांटेकार जाताना पळोवप हें म्हजें सपन, अशें चर्चिल आलेमांव उलयलो. आज आख्या गोंयांत म्हज्या सगळ्या मोगा गोंयकार भावांक जाय आशिल्ली एक ISLाची गोंयकारांनी गेम वचपाक. तें खबर आशिल्ली लोकांक आनी सगळे आमची मोगा लोकांक खबर आसली. चर्चिल ब्रदर्स तरी गेले ISLान जाल्यार ISL फुटबॉल डिफरंट जाता गोंयांत. इंडिया इज द सेकंड लार्जस्ट पॉप्युलेशन. फुटबॉल म्हणटा तो रगत हांगा इंडियेचें. तूं कर्नाटका वच, महाराष्ट्रा वच, केरळा वच, खंयूय वच, फुटबॉल आमगे रगत हांगा. फुटबॉल म्हाका वचना. ह्या वेळेर म्हणटा एक आमगेलो एक चिंतप आहा, इंडिये फुटबॉल केन्ना वर्ल्ड कपाक पावतलो म्हणून. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. नयबाग पेडणेच्या भगवान उत्तम कासकर म्हणटा त्या तरणाट्याक सातारा जाल्ल्या अपघातांत मरण आयलें. शिर्डी वतना हो अपघात जालो. वाडदिसा निमतान देवदर्शनाक तो शिर्डी वतालो. वांगडा आनीक 3 जाण आशिल्ले, तिगूय साल्वार. उत्तम गाडी पार्क करून देंविल्लो तेन्नाच ताजेर कंटेनर उमथलो आनी ताका आगताक मरण आयलें. नमस्कार. नयबाग पेडणे हांगातलो एक युवक तरणाटो हाका सातारा महाराष्ट्रा हांगा मरण आयलें एका एक्सिडेंटान. इन्सिडंट अशें आसा की भगवान उत्तम कासकर हो पेडणेचो तरणाटो आनी ताचे वांगडी 3 फ्रेंड शिर्डी वताले बर्थडे सेलिब्रेट करपा खातीर. भगवान हाचे आयज बर्थडे आशिल्ले, ते सेलिब्रेट करपाक वता आसतना सातारा हांगा ते रावले आनी मुतपा खातीर भायर सरले. जाल्यार ह्याच वेळार एक एक्सिडंट जाले आनी ह्या एक्सिडंटान जे कंटेनर टर्न जाले ते टर्न जाल्ल्या कंटेनरा खाला भगवान गावलो आनी हाका मरण आयलें. आनी तेचे वांगडी जी 3 फ्रेंड आशिल्ले ते बरे आसात, साल्वार जाले. पूण ह्या एक्सिडंटान नयबाग पेडणे हांगातलो जो तरणाटो जो आसा हाका मरण आयलें. ही जी एक्सिडंट आसा 11:30 सुमार ही एक्सिडंट सातारा हांगा घडल्या आनी त्याची हेची जी बॉडी आसा त्या बॉडी जी आसा हाडपा खातीर तेंची फॅमिली महाराष्ट्राच्यान हांगा हाडपाची यत्न करीत आसात. एकंदर हो जो तरणाटो जो आसा पेडणेचो तरणाटो महाराष्ट्रा सातारा हांगा ताका एका एक्सिडंटान मरण आयलें. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी. नोकर भरती खातीर खंयच्याय पोस्टाक कंप्युटराचें गिन्यान गरजेचें आसल्यार उमेदवारांनी इन्फोटॅक महामंडळ वा केंद्र सरकाराची मान्यताय आशिल्ल्या संस्थे कडच्यान 6 म्हयन्याचो कंप्युटर डिप्लोमा घेवप सक्तीचें. ज्या उमेदवारांनी कंप्युटर विशयांत डिग्री वा डिप्लोमा घेतला तांकां खंय सूट मेळटली. 1 नोव्हेंबर 2025 सावन हो नेम चालीक लागतलो. कार्मीक खात्यान नोटीस जारी केला. आमी कितलेंदा पळयताले की सरकारी नोकऱ्यो जेन्ना येताली तेन्ना थोड्या नोकऱ्यांक जे कंप्युटर नॉलेज आसताले ते कंपल्सरी आसताले आनी तेजे खातीर जो एक्सपिरियन्स आसतालो तो वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटान वेगवेगळ्या तरेची जी कन्फ्युजनां जाताली जेन्ना अशा तरेचे आसताले जाल्यार डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल आसा सरकाराचे तांणी मेमोरेंडम काडला आनी ह्या मेमोरेंडमान अशें मेन्शन केलां की ज्या नोकऱ्यांक ज्या पदां खातीर जी एडवर्टिजमेंट जातली आनी जे कंप्युटर नॉलेज ताका कंपल्सरी आसतले तेन्ना ते 6 म्हयन्याचे जे मिनिमम जे बेजीक आसता कंप्युटर नॉलेज ती सर्टिफिकेट आसल्यार जाता. जी सर्टिफिकेट गव्हर्मेंट अप्रूव्ड जावं जे इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी गव्हर्मेंटाचे डिपार्टमेंट आसा तशेंच नॅशनल गव्हर्मेंटाचे ताजे अप्रूव्ड आसत जाल्यार ती चलतली. तशेंच जे टेक्निकल जे डिप्लोमा जावं डिग्री आसतले जे कंप्युटरान डिग्री जावं डिप्लोमा आसतले जावं जे इलेक्ट्रॉनीक अशे जे कोणाचें एज्युकेशन आसा ताका हो नेम लागचो ना. कारण तेंचे कडेन ऑलरेडी जो डिप्लोमा जावं डिग्री आसतली आनी तांकां हो 6 म्हयन्याचो कंप्युटराचे जे नॉलेज जी सर्टिफिकेट जाय ती तांकां लागची ना. आनी हे जे नेम आसा ते 1 नोव्हेंबर 2025 सावन चालीक लागतले. म्हापसा मार्केटाच्या सब यार्डांत फळां पिकोवपा खातीर आर्टिफिशियल रायपनिंग चेंबर घालची अशी मागणी विक्रेत्यांनी केल्या. फोंड्या यार्डांत जशी फॅसिलिटी आसा तशी हांगाय घालची. आमकां कॅमिकल वापरून फळां पिकोवपाची नात, विक्रेते सांगतात.
जाल्यार यार्डाचो अपग्रेडेशनाचो DPR तयार करून अप्रुवला खातीर धाडला म्हण म्हापसा सब यार्ड कमिटीचो आदलो अध्यक्ष अमेय नाटेकार सांगता. म्हापसा सबयार्डात रायपनिंग फॅसिलिटी हाडची अशी मागणी फळ विक्रेत्यांनी खासा करून केळी विक्रेत्यांनी केल्या. केळी पिकयता आमी ती भट्टींक घालूनच सोन्ना नाजाल्यार अगरबत्ती नाजाल्यार आमी गायच्या शेणी ती यूज करून पिकयता. कितके दीस लागता? 3 दिसांनी जाता ते मातसो स्लो. 3-3.5-4 दिसां म्हणल्यार कंप्लीट पिकता. खावपाक तुका 4 दिसांनी सारकी मेळटा. आता ही आमची भट्टी आसा अशेंच आता रायपनिंग चेंबर जावपाक जशें महाराष्ट्रान आसा तशें. आता अमय भाई नाटेकार आसलो चेअरमन तेन्ना तेणी एप्रूल घातला. जाता जाता म्हणून हे वर्सा जावपाक आसले अजून जावंक ना. कित्याक ते आंब्याचे कितें आहा ते आमी हांगा घालूंक ना आंब्यांचे ते वयरसूनच येयला आमकां घालून आमकांय कळना. आमचे कडेन ते मिटर बी कांय ना हे करपाक. आतां ते आमकां नाका ते केमिकलां घालपाचें आमकां नाकात. आमकां कितें आहा आमकां तेमी फोंड्यान ते हे करून दिल्या पळय कशें ते पिकयता तशें आमकां एक हांगा करून दिया. सकाळी गाडी येता आमचे पळय भट्टी आमकां जाय तितले 2 टन जावं 3 टन जावं घालता. ताका मागीर आमी गोबर सड आसता ताका गोबर ते भट्टी लायता फूल पॅक करता. अगरबत्ती घालून भितून पॅक केले मातसो वारे भितून वचना ते गरमेकूच मागीर तिसऱ्या दिसा काडटा ते परवा पिकता. आता म्हापसा यार्डान कितक्यो भट्टी आसा? भट्टी 7 भट्टी आसतली. आनीक जाय भट्टी कित्याक आख्ख्या गोंयान मरे म्हापसा इतलो सेल खंयसरूच ना. हांगासून सावंतवाडी सावर्ड्या फोंड्या सगळे हांगा लोक व्हरपा येता कित्याक हांगा सवाय मेळटा म्हणून. जाल्यार यार्डाचो अपग्रेडेशनाचो DPR तयार करून अप्रुवला खातीर धाडला म्हण म्हापसा सब यार्ड कमिटीचो आदलो अध्यक्ष अमेय नाटेकार सांगता. म्हापसा आमी प्लॅन केल्लो. म्हापसाचो ऑलमोस्ट प्लॅन सगळो DPR बीन सगळो रेडी आसा. पण फक्त आमचो आमचे एग्रीकल्चर बील जेन्ना आयले ते खातीर फायनान्शियला खातीर आमचे आडून उरली ती फायल. आनी आतां जो न्यू प्रोजेक्ट आतां दीस वील बी स्टार्ट अगेन. आतां मागीर आमचो टर्म सोंपलो. आतां न्यू प्रोजेक्ट आमचो जेन्ना स्टार्ट जातलो सो तितून म्हाका दिसता ऑलमोस्ट रायपनिंग चेंबर आमी 100 टनचो प्लॅन केल्लो आसा. प्लस कोल्ड रूम प्लॅन केल्लो आसा. 2 टॉयलेट्स आसा. आनी एक बरो म्हणजे वन ऑफ द बेस्ट यू कॅन से इन ह्या रिजनाक कोस्टल वेल्थ आमचो एक बरो पैकी एक APMC हांगासर जावपाचो आसा. प्रुडंटा खातीर सौरव शिरोडकार. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाइड राईस हातूंत आयर्न झिंक फॉलिक ऍसिड विटामिन A B सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस असल्यार पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण 100% आयुर्वेदिक. सोळा एप्रिलाक पाडी जाल्ल्या एक्सिडेंटांत भायर पडिल्ल्या 2 तरणाट्यांच्या फामिलीक बसीच्या धनियान लुकसाण भरपाय दिवची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. बसीच्या धन्याक आयतारा कुंकळे पुलीस स्टेशनार आपयला हे कळटनाच लोकांनी पुलीस स्टेशनार गर्दी केली. भरपाय दिवंक ना जाल्यार हाचे परस चड लोकांक एकठांय करून आंदोलन करतले तशेंच पाडीच्यान वचपी बसी आडायतले म्हण लोकांची शिटकावणी. 16 तारखेक पाडी जाल्ल्या एक्सिडेंटात 2 तरणाट्यांक मरण आयिल्लें. आयतारा बशीचो धनी पुलीस स्टेशनार येतलो म्हण कळना फुडें थळाव्यांनी कुंकळी पुलीस स्टेशनार गर्दी केली. मात धनी आयलोच ना. भायर पडिल्ल्या 2 तरणाट्यांच्या फामिलींक धनयान लुकसाण भरपाय दिवची वा हाचे परस चड लोकांक एकठांय करून पाडीच्यान वचपी बशी आडायतले अशी शिटकावणी थळाव्यांनी दिल्या. 16 तारखेक रातचे इन्सिडेंट जालो पयलीं जातकच 17 तारखेक जेन्ना पोस्टमॉर्टम करून आमी बॉडी व्हरपाचें आसलें पळय तेन्ना हांव सद्या नासलो हांव घरा कडेन आसलो. तांचे खूब बरें म्हाका भाव सगळे येयल्ले आनी त्या वेळार तेणी तूं सांगता की PI कडेन उलयल्ले. तेमी कितें सांगलें की जो पर्यंत ओनर हांगा येना किंवां ओनराचें डायरेक्ट लिंक आसा जो पर्यंत ओनर येना तो पर्यंत आमी बॉडी हाताक घेवची ना. डायरेक्ट PI विसरून दिल्लें की आमी ओनराक शेनवार आयतार म्हळ्यार आपयता. तें सांगलें की आमी 10 आयतार 10 येतली. आयज पळयता तो म्हणटा ओनराक फोन लागना आनी PI कोण मॅनेजर फाल्यां येतलो म्हणून सांगला. कळ्ळें न्हू. फाल्यां येतलो काय ना तूं आमकां सारकें अजून खबर ना कित्याक आयज टायम दिलो जालें ना. कळ्ळें. सो आमची सिंपल डिमांड आसा तेमी सांगता पळय PI कॉपरेट करता सगळी करता म्हणून सांगलें. तुजें कंपेन्सेशन कितें पार्ट आसा पळय तो कशें आसा तो फॅमिली आनी ओनरा मदीं जावंक जाय. ओनरूच जर मोबायल बंद करून बसता जाल्यार तेची विश्वास जर पॉसिबल ना न्ही. तुमी आतां फाल्यां तांकां सांगलें परत फाल्यां साहेबान सांगलां की फाल्यां तो येना जाल्यार आमी आपूण हाडटलो हांगा म्हणून.
म्हणजे खुबश्यो गजाल रेस्टॉरंट दिल्ल्यो गजाल केन्ना घडना. पूण आयज कितें आसा आमी सगळीं मुद्दम आयल्या म्हणून साहेबाक भायर पावून तुमकां सांगपाक लायले. त्या उतराचेर आमी सद्या आतां रावले. फाल्यां लाशीच पळयतले. फुडें म्हाका दिसता परत ते पॉसिबल आसा पळय. ह्या सीएमान हेजेर नोट दवरची की ह्या फुडें जे आसा आदिवासी लोक आमकां म्हणटा आणि आमी आदिवासी लोक रानां रावपी खरे आणि आमचे कडेन जी शास्त्रां आसा ती तर आमी रस्त्यार हाडूंक लागले. जरी तर तुमी आमकां न्याय दिवपाक शकना जाल्यार ही शास्त्रां जी आमी घरा कडेन यूज करता ती आमी रस्त्यार हाडपाक फाटफुडें विचार करपा ना. हे गोवोरमेंटान आनी आमच्या सीएमान नोट करपाची गरज आसा. येणारे दीस जे आसा ते आदिवासी लोक आपल्याची रक्षण करपाक सक्षम आसा. तुमची पोलीस डिपार्टमेंटाची जरी तर अशीच तर हलगर्जीपण चालू आसा जाल्यार आमी स्वताचो न्याय आमी फुडें घेतले. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. आज इस्टर हो आयतार संवसारभरातले क्रिस्तांव मोठे उमेदीन आनी भक्तिभावान इस्टर संडे म्हूण मनयतात. गुड फ्रायडेक येशूक खुर्सार चडयल्लो. 3 दिसां उपरांत आयताराक तो पुनरुज्जीवीत जालो आनी भावार्थ्यांक परत दर्शन दिलें. गोंयांतय मुखेल इगर्जींनी मध्यान राती मिसां जाली. Christians around the world gather on Easter Sunday to celebrate the resurrection of Jesus Christ. Easter symbolizes hope, renewal, and victory over sin and death. Easter is an important day that remembers the resurrection of Jesus Christ. Faithful attend church and special prayers and services. Easter brings a message of hope, love, and a new beginning to everyone. सरकारान नव्यान ड्राफ्ट केल्ल्या म्हजी बस येवजणेक बसकार संघटनेचो विरोध. आतां नव्या येवजणे खाला किलोमिटरा फाटल्यान खंय फक्त 3 रुपया मेळटले. सरकारान पेंडींग फ्युएल सबसिडी आदी दिवची. खाजगी बस मालक संघटनेचो सचिव सुदीप तामणकार उलयलो. फोंड्या बसकारांकडे बसका घेवन येवजणे विशीं जागृताय केली. अशीच खंय गोंयभर जागृताय करतले. सरकारान नव्यान ड्राफ्ट केल्ल्या माझी बस येवजणेक बसकारांचो विरोध गोंयभरच्या बसकारां जागृताय करतले म्हूण सुदीप तमणकर सांगता. आज फोंड्या जागृताय पेंडींग 37 कोटी फ्युएल सबसिडी आदी दिवची म्हूण मागणी. जे फ्युएल सबसिडीचे आमचे देणे आहा ते आयज पर्यंत सरकारान दिवंक ना आनी सरकार आमची थट्टा करता. म्हणजे खंय तरी एक थट्टा करून करपाचो प्रयत्न सरकाराचो चालू आहा. खंय तरी सरकारान आतां भुमिका घेतल्या की ती माझी बस योजना 2023 बंद करून माझी बस स्कीम 2025 हो एक नवो ड्राफ्ट सरकारान आता तयार केला. त्या स्किमी अंतर्गत ते 3 रुपया पर किलोमीटर दिवपाचे थारायल्या बसकारांक. मागीर दुसरे इन्शुरन्स प्रिमियम जो आहा तो भरपाचो थारायला. मागीर बसींक पेंट मारपाचो प्रायव्हेट बसीचो आहा सरकार पेंट मारून दितले. मागीर परत 10 लाख ओल्ड रिप्लेसमेंट स्किमा म्हणजे नवी बस जर कोण हाडटा आपली पोरणे बसी रिप्लेस करपाक तेका 10 लाख. मागीर बसकारांच्या भुरग्यांक लग्न करता सरकार. मागीर नोकरी दिता खंय बसकारांच्या भुरग्यांक. ह्या ड्राफ्टाक पूर्णपणान आमचो विरोध आहा आनी ह्या ड्राफ्टा बद्दल सगळ्या बसकारांक सांगपाक आयज पयली मिटींग फोंडा तालुक्यान हांगासर जाता. अश्योच मिटींगो सगळे कडेन जातल्यो. फ्युएल सबसिडीचे क्लियर करिना तो पर्यंत आनी खंयच्याच स्किमीचेर म्हणटा ती बोलणी ना. 18-36 कोटीचे देणे सरकारान दिवपाक जाय. एके बसीचेर जवळ जवळ म्हाका दिसता कमीत ते 6-7 लोक डिपेंडंट आहा. तेंच्यो फॅमिली डिपेंडंट आहा आनी हो सरकार सांगता तुमकां जॉब दितले स्वयंपूर्ण गोवा आनी ही सगळी फटींगपणां बंद करा. आमचे जे घामा कश्टाचेच आमचे कितें येवपाचे देणे ते दिया. आमी रस्त्यार घसघशीत बसी हाडटा. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. फर्मागुडी धवळे बायपासाचेर कोयराच्यो राशी. गोंय वेस्ट मॅनेजमेंट सेग्रिगेशनाच्या शेडीची दशा जाल्या. लोक शेडी मुखार कोयर उडोवन चल्ले. नॅशनल हायवे लागसार ही सेग्रिगेशन स्टेशनां आसतात. गोरवां येवन प्लास्टिका सयत कोयर खातात. कोयर उडोवचो न्हय म्हण बोर्ड मारल्यात. मात लोकांक पडून गेल्ले ना अशें चित्र.
तुमी सरकारा कडल्यान एक स्लोगन आयकलाच आसतलो की स्वच्छ भारत नितळ गोंय म्हणून. आणि हांगासर जेन्ना आमी फर्मागुडी ते ढवळे बायपासाचेर जर हांगासर पळयत जाल्यार तेज्या परतेच हांगासर जाल्ले दिसता. म्हजे फाटल्यान तुमकां हांगासर गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनाचे हांगासर जे सेग्रिगेशन तशेंच जे कलेक्शन स्टेशन आसता तेंचे ट्रान्सफर स्टेशन जे स्पेशली नॅशनल हायवे खातीर आसता ते हांगासर दिश्टी पडटले. तेजी जर आयजची जर तुमी परिस्थिती पळयत जाल्यार ती पळोवपा सारकी ना. जी हांगासर शेड आसा ती सामकी तुटल्या आनी आमी हांगासर जेन्ना येवन पळयता तेन्ना जे लोक आसात ते हांगासर येवन कोयर खंयच्या खंय उडयतात आनी मागीर जी गोरवां आसता ती गोरवां हांगासर येवन तो कोयर खातात. त्या कोयरा वांगडा ती प्लास्टिकूय खातात आनी तांकां फुडें कितले त्रास जाता ते आमकां दिसता कोणाक सांगपाची गरजूच पडची ना. इतले सगळे आसतना हांगासर आमी जेन्ना विचारपूस केली तेन्ना आमकां हेंय कळ्ळें की सायडीकूच हांगासर जे GVMS कॉलेज आसा तांच्यांनी पंचायतीकूय बरयल्ले, जी हांगासर लोकल पंचायत आसा बानोडे पंचायत तांकां बरयल्ले. पूण हो जो प्रोजेक्ट आसा तो लोकल पंचायतीच्या अंडर येना, हो येता नॅशनल हायवे खातीर. हो स्पेशली जो हांगासर जी शेड आसा ती केल्ली आसा ती सारकी ना, ती हांगासर तुटल्या. थंयसर तेंच्यांनी बोर्ड मारला जायत की हांगासर गार्बेज डंप करचो न्हू, तुमकां फायन आसतली. प्रुडंटा खातीर फोंडेच्यान हांव स्वप्नील तारी. साखळेच्या आमोणा पंचायत वाठारांत सुमार 25 हेक्टर पडीक शेतजमीन कातर टेनंट असोसिएशनान परतून एक फावट लागवडी सकयल हाडपाक सुरू केल्या. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंताचे आपल्या मतदारसंघात शेतकी क्रांती घडोवपाचे यत्न सुरू आसतना थळावी पंचायत आनी सेसा वेदांता सारख्या खण कंपनीन शेतकारां खातीर हो फुडाकार घेतला. साखळे आमोणेच्या कातर खाजण टेनंट असोसिएशनान फुडाकार घेवन आमोणा पंचायत वाठारांतली 25 हेक्टर पडीक शेत जमनीर पंचायत, सरकार आनी सेजा वेदांताच्या आदारान परतून एक फावट शेत लावपाक सुरवात केल्या. शेत अंदू हें खणपाक कारण म्हणजे आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री हेजे कडेन आमी कसल्याय कामाक वयतू तो म्हणटा तुमच्या शेताक इतले पयशे बांदाक खर्च केल्ले आहा आनी तुमी शेतां रोयनात. तेन्ना हांवें ही गजाल आमच्या सरपंचाच्या कानार घातली. तेन्ना सरपंचान म्हाका सपोर्ट दिलो, तुमी सगळ्या शेतकारांची मिटींग घ्या आनी थरया आनी आमकां पत्र वेव्हार करा, आमी तुमकां सपोर्ट जाता तो करता. अशें म्हाका सपोर्ट सरपंचान दिलो. आयज आमी पळयत जाल्यार लागले की 3 लाख स्क्वेअर मिटर जागा आमी अंडर म्हणजे प्लाविंग करप चालू आहा. बाकीची जी आमची टेनंट असोसिएशन आहा तांकां आमी आव्हान करता की तुमी फुडें सरा आनी कम्युनिटी फार्मिंग अंतर्गत तुमी शेती करपाक फुडें सरा. त्याच्या नंतर आमी वेगवेगळे जी फॅसिलिटीज जाय शेतकऱ्याक ती बिचोली प्रोग्रेसिव्ह फार्मर प्रोड्युसर कंपनीच्या थ्रू आमी शेतकऱ्यांक दिवपाचे आमचे प्रयत्न आसा. एकंदर ह्या विशयाचेर म्हणजे आत्मनिर्भर भारत आनी स्वयंपूर्ण गोंय हेचोच एक भाग जो आसा तो भाग आमी आमची खारीचो वांटो आमी उचललेलो आसा. खणपाचें काम हांगासर सुरू केल्लें आसा. त्याच्या फुडें वचून मागीर आमी सॉयल टेस्टिंग करपाचें आसा, जेणे करून आमकां कळटलें की सॉयल क्वॉलिटी कितें आसा, फर्टिलिटी लेवल कितें आसा सॉयलाचो आनी ताका कसले तरेचे सारें वापरपाची गरज पडटली किंवा कसले तरेचे बियाणे घालचे पडटले. हें आमकां एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचो सपोर्ट घेवन आमी फुडें करपाचें आसा आनी ओवरऑल गांवची शेती करपाची लागवड करपाची आमी वाडोवपाचो आमचो प्रयत्न आसा. आनी खंयचेंच शेत आमोण्या गांवचें पडींग उरपाक जायना, पेंडींग उरपाक जायना आनी सगळ्यांनी शेतकाऱ्यांनी एकठांय रावून एकठांय फुडें सरून सगळीं शेतां रोवपाचो असो आमचो एक ध्येय आसा. आनी प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. दाबोळे MES कॉलेजी लागसारच्या रस्त्या कुशीक दुकानां आनी वाडपी हेर अतिक्रमणां आड जुवारी नगरच्या थळाव्यांनी प्रोटेस्ट केलो. ह्या अतिक्रमणाक लागून रस्त्या कुशीकची पार्किंगेची जागा आडावल्या आनी लोकांक रस्त्यार गाडयो पार्क करच्यो पडटा म्हण थळावे सांगतात. ह्या अतिक्रमणां आड ऑथॉरिटीन बेगोबेग कारवाय करून ती काडून उडोवची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. MES कॉलेजी लागच्या रस्त्यार आशिल्ली अतिक्रमणां ऑथॉरिटीन बेगोबेग काडून उडोवची अशी मागणी करीत जुवारी नगरच्या थळाव्यांनी आयतारा आंदोलन केलें. ह्या अतिक्रमणांक लागून दिसपट्टे रस्त्यार गचमुड्डीत जाता आनी लोकांक त्रास जाता म्हण लोक सांगतात. आमचे आतां हांव सागर तोरसकर, विद्यानगर एसोसिएशन हांगासर आमचे आहा तेजो प्रेसिडेंट. आतां कशें आसा हांगासर MES कॉलेजीचे रोड आमी म्हणटा ट्रॅफिक कंजेशन जाता. हेका कारणां आसा. एक म्हणल्यार ट्रॅफिक आमचें वाडलेलें आसा कित्याक फाटल्या सायडीन आमचे खूब मेगा प्रोजेक्ट्स येयल्ले आसा आनी त्या मेगा प्रोजेक्ट्स येयल्ले कारणान खूब गाडयो वाडलेल्यो आसा. हे एक जालें. दुसरें लोकांनी रोड एनक्रोचमेंट केल्लो आसा आनी एनक्रोचमेंट केला ते शॉप्साचे चड मेजर प्रॉब्लम कितें जाला शॉप्सांक आनी सेटबॅक दवरूना. सेटबॅकाच्या एरियेन तेंच्यांनी भायर सामान रस्त्यार म्हणल्यार हाडून घातलेलें आसा
ते वाडोवपाक नाका म्हटलं थंय तेंच्यांनी कॉन्क्रीट घालून फुडें रस्त्याक म्हळ्यार टच केल्ल्या थंयसर सगळे वेजिटेबल म्हणा तुमी जशें की मार्केटान वयता सामकें तशें रोड करून दवरलेलो आसा हें जाल्लें आसा. परत दुसऱ्या वाटेन म्हणल्यार टँकर्स वयता हांगासर कॉलेज आसा येदी व्हडली MS कॉलेज तेजी भुरगीं आतां वयता जे कितें लायफ इतलें रिस्की जाल्लें आसा चलपाक येवपाक वचपाक सगळ्यांक आनी हे एनक्रोचमेंट एक तर काडपाकूच जाय. सेकंडली म्हळ्यार पंचायतींतल्यान तेंची टीम येवन ही सगळीं शॉपांक वॉर्निंग दिवपाची इशू करपाचे तांकां लेटर्स की तेंच्यांनी ते एनक्रोचमेंट केला ते काडा तुमची शॉपां भितर घेया नाल्यार लायसन्स कॅन्सल करतले म्हणून ही स्ट्रिक्ट एक्शन पंचायतींतल्यान जावपाची खूब गरज आसा. कोर्टान डिसिजन दिला की सगळे एन्क्रोचमेंट काडपाचें आनी हो दिसता एन्क्रोचमेंट लोकांक हांगा लोक सांजचे जेन्ना 6:30 येता तेन्ना अर्द्या वर जाम जावन उरता. ल्हान भुरग्यांक चलपाक मेळना. कॉलेजीचे भुरगे सोडटाना पळय तेंचे टँकरूय येता आनी पावसान जी हालत जाता पळय कित्याक घाटां दोनी सायडीन ना लोकांक इतके लोकांक त्रास जाता ते तेंचे त्रास कमी करपाक आनी तांकां सुविधा बरें लायफ दिवपाक की लाखांनी लोकांनी हजारांनी कोटींनी पयशे दिवन हांगसर फ्लॅट आनी शॉपां घेतली तांकां असलो झोपडपट्टीचो रस्तो चलपाना बिलकुल चलपाना. सो आमची उदारगत जावपाक जाल्यार रस्तो व्हडलो करपाकूच जाय आनी सगळ्या ऑफिसरांनी हे नोट करून घेवपाचें की हो रस्तो बेगीन आमकां व्हडलो करपाक जाय नाजाल्यार नेक्स्ट रॅली परत काडटलो आनी 3 म्हयन्यांनी आनी हांव उपोशनाचेर बसतलो. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. आनी आयच्या बुलेटीन सोंपच्या आदीं पळोवया उत्तर कर्नाटकाच्या उडपी जावपी भुताकोलांतली पात्रां नैसर्गीक रंगान रंगून आपली कला सादर करतात. धर्मीक सुवाळ्याक लोकांची घे गर्दी. कांतारा सिनेमांत भुताकोला विशीं चित्रीकरण जाल्लें. पळोवया भुताकोला. बुलेटीन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटीन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.